प्रवासी बस आणि थार जीप गाडीमध्ये झालेल्या अपघातात बशीमधले सुमार 14 प्रवासी जखमी झाले। तातूंतली एक बायल प्रवासी गंभीर जखमी जाल्ली आनी तिका बांबोळे जीएमसीत धाडल्या। मजगती थार गाडयेचो ड्रायव्हर सोऱ्याचे नशेत आशिल्लो असो दुबाव आसा। दिवचल पुलिशेन ताका ताब्यात घेतला। आज आमच्या नानोड्यात खास करून ते हाच्या नागाच्या कडल्यान त्या हावजात सकून पुढे जो रस्तो वयता नानोड्यात ते एक मेजर ॲक्सिडंट जाला। ॲक्सिडंट कसो आसलो की बस म्हणजे म्हापशाच्यान दोडामार्गार वताली आनी ऑपोजीट सायडीक एक थार गाडी येताली, पण तो ॲक्सिडंट इतलो सिवियर आसलो की ते थार एकदम अशें रोटेट जाला, ताचो टायर फुटून गेला आनी कांयच ना म्हटल्यार अरावंड 14 लोकांक इंजर्ड जाला। फॉर्च्युनेटली म्हणजे खूब लोकांक मायनर इंजुरी जाल्या। एकटाच पेशंटा जाका मातशें रीब फ्रॅक्चर आसा क्वेरी डॉक्टर सांगतालो, ताका आमी रिफर केला। बाकीच्यांनी दोगांक हांगा एडमीट केला। खुबश्या जाणांक CLW आसा आनी ब्लंट ट्रॉमा आसा। म्हणजे हांव आनी खंय तरी गांवांत आशिल्लो, हांव एक स्पॉटाचेर एक 10 मिनटांनी पावलो। म्हणजे आमचे पुलीस फोर्स सगळे आशिल्ले, प्रॉपर पंचनामोय केला। तर लोकांची एक डिमांड आशिल्लो की जो ड्रायव्हर आसा दे थिंक दॅट इट इज अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल। सो हांव सांगलो प्रॉपर पंचनामो करून ताचो जो अल्कोहॉल लेवल आसा तो वीक ब्लड आनी सगळो तो चॅक करा आनी प्रॉपर जस्टीस आसा। म्हणजे लोकांक इतलेंच सांगूं त्या रस्त्याचेर खास करून स्पेशली खंय लोकांची जेन्ना हांव थंय आसलो तेन्ना कंप्लेन कितें आसली, बुधवार शेनवार आयतार त्या सायटीक आमचे कशें आसा खुबशे लोक दोडामार्ग वतात किंवा फार्मांनी वतात आनी अशें सांजचे येतात, मातशी स्पीड घेतात। सिन्सियर लोकांक सगळ्या ड्रायव्हरांक की सावकाश चल्यार सगळ्यांचे हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा। लकीली ही बस आसली म्हणून बरी जाली। जर आनी ती म्हाका दिसता की थाराची जी स्पीड इतली आसली, दुसरे जर गाडयेक सादें लागत जाल्यार ऑन द स्पॉट कितें जातलें आसता। फॉर्च्युनेटली सगळे आमचे लोक म्हणजे सारके आसा। हांव थंय स्पॉटाचेर आसलो, हांगा CSCन येवन पळयली, आमची HO आयली, आमची सगळी CSC हांगा आयली म्हणून बरें आसा। पण इतलीच रिक्वेस्ट करता की चलयतना सावकाश करा आनी आमी हें करुया, म्हणजे पळोवया, म्हणजे इन्वेस्टिगेट करुया आनी पळोवया कितें जाता। ॲक्सिडेंट जाले। कसो जालो थंय? थार गाडी हाडून मारली टायर बसीच्या बशीच्या। तुम्ही खंयसून येताले आम्ही म्हापशासून येतो आनी खंय वताले? दोडामार्ग। कितें जालें तुमकां? आमकां मला लागले न्हू, आनी कोणाक तुमच्याक बी? आमचे 5 जणांक आमकां लागले। बशीन खूब लोक आसलो। खूप लोक असलो। खंयच्यान खंय वयताली बस? म्हापशाच्यान बस खंयच्यान खंय वयताली काय? म्हापसा म्हापशासून दोडामार्ग। मागीर तुमच्याच गांवांतली 5 जाणां आयल्या। हां, तुमी खंयसरली? आम्ही मणेरी। आनी चड कोणाक लागला? चड माझ्या साशेक लागला आणि आमच्या आतेक लागला कोणाक फुडें धाडलो आणि काम? शांती फाले आनी म्हाका एक सांग, आतां एक बांबोळे धाडल्या ती तुमचे कोण आते? आते माझ्या गावातली आते। तशें चडले आनी कोणाक कितें जावंक ना थंय, फक्त तुमकां मारूच लागला? कितल्यांक जाल्लो सांजचो? सगळ्यांका लागलं तुम्ही पळोवंक ना आनी आमगे फुडें येयलो न्हू। कितले 10-12 जाणां आसले? 10-12 खूब आसली, थोडी थोड्यांक काडली वयसो। कितल्यांक सुमार जालो तो ॲक्सिडंट? तो आमी टायम पळोवंक ना। सांजचो? स जातले। एक थार गाडी वयताली अस्नोडा सायडीन आनी अस्नोडाच्यान दोडामार्ग सायडीन एक बस वयताली। बसीन पॅसेंजर आसले आनी थारीन दुसरे गाडयेक ओवरटेक करपाच्या प्रयत्नान बसीचेर डायरेक्ट व्हरून फुडल्या टायराचेर धक्को मारलो आनी बस सामकी सायडीक गेली आनी बसीन सामको बोवाळ चल्लो। म्हणून त्याच टायमार हांव थंय पावल्लो। सो हांवें बेगीन स्कुटर दवरलें आनी बसीन धांवलो आनी बसींतल्या लोकांक काडपाचो प्रयत्न केलो। 108क फोन मारलो, PI बिचोलच्याक फोन मारलो हांवें स्वता आनी PIन पुलीस स्टेशन पुलीस व्हॅन धाडली। मागीर 2 एम्बुलन्स येयले आनी जवळ जवळ 10 ते 12 लोक सादारण इंजर्ड जाल्ले। तांकां सगळ्यांक हांगा बिचोले PHCन हाडले।
पूण आतां ते थारीन जेणें मारली गाडी तो ताका धरला कितें कळ्ळो कितें कशें कितें ना असा तो गाडी ती काडपाक शकना कित्याक थारीचो एक्सल तुटला आनी त्या बसीचो एक्सल तुटला इतलो जबरदस्त धक्को आसलो की हेचो बसीचो फुडलो एक्सल आनी टायर फुटोन फाटल्यान पावलो त्यो गाडयो विदावट क्रेन हालोवपाक शकना सो दोनूय गाडयो थंय जाता ड्रायव्हर धरला ड्रायव्हराक धरला धरला ड्रायव्हर मेळ्ळा पुलीस येयले पुलिसांनी ताका ड्रायव्हराक मेळ्ळा इंजर्ड आहा तेतूंतले कोणाक जीएमसीन रिफर केल्या एक जाणटी बायल आमचीच रिलेटिव्ह ती तिका जीएमसीने रिफर केला आनी बाकीचे आसले तांकां म्हाका दिसता दोगां तिगांक कितें तरी हांगा एडमीट केलें थारीन कितके लोक आसले थारीन जो हांवें सारकें एक्झॅक्ट पळोवंक ना पूण 4-5 जाण थारीन आसले अशें म्हाका दिसता आनी ते नशेनूय आसले कशें म्हाका थार दिसता हांगातली लोकल पणजेची 07 पासिंग पणजेची गाडी नक्की म्हटलं तुमी थारीन आसले ते लोक कितें आसले 4-5 लोक आसले थारीन म्हाका दिसता ते नशेन आसले अशें दिसता कित्याक तेणी ओवरटेक करपाक गाडी जेन्ना भायर काडली परत भितर घालपाच्या प्रयत्नान तेणी ती बसीचेर व्हरोन ठोव करून मारली तो रस्तो कितें अरविंद रस्तो आतां कितें जाला रस्त्याचें काम रस्ते गोंयानूच काम चालू आसा आनी तेंच्यांनी तो रस्तो कट केला परत करता आनी परत कट करता आनी सगळो धुल्लो जाला आनी रस्त्याच्या सायडीन सबंद ती माती आसा आनी लोकांक धुल्लो जातकूच फुडलें कितें कळना आनी स्लीप जाता थोडे टू व्हिलरवाले स्लीप जावन पडटा त्या धुल्ल्यानी एटलीस्ट तेजेर उदक तरी मारपाक जाय ओके